गोंय प्रदेश काँग्रेसीक गोंयान मुखार भविष्य आसा त्या प्रमाण काँग्रेसी कडेन लोकांनी रावचें म्हूण ब्लॉक समिती बदलपाची गरज आसा आनी हो निर्णय पक्षान घेवपाक जाय। बेश्टेच कोणाकय आपलो स्वार्थ सादपा खातीर समितीचेर नेमणूक करची न्ही असो सल्लो गोंय प्रदेश काँग्रेसीच्या सेवा दलाचो उत्तर गोंय मुख्य संयोजक उल्हास वंसकारान पेडण्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेस पक्षाक दिला। पेडण्याची ब्लॉक समिती बदलपाची गरज आसा। पेडण्याच्या ब्लॉक समितीचेर आसात ते फक्त आपलो स्वार्थ सादपा खातीर वावुरतात। तांकां काँग्रेस पक्षाचें कितेंच पडिल्लें ना। पेडणे ब्लॉक समितीच्या पदाधिकाऱ्यां खातीर पेडणे मतदारसंघातले लोक काँग्रेसी कडेन येयनात अशें वंसकारान सांगलें। आणि हे हांवें आमच्या साहेबांक सुद्दां म्हटलेलें आणि एक दीस गिरीश चोडणकराक हेंकां सुद्दां म्हटलेलें, बट तेणी ते हे मदींच हें केलें। मदींच फाटीं पेडण्या मिटींग लायली, दिगंबर कामत साहेब आसले आमचे, ते आसले रमाकांत बाब कलम आसले भाई, आणि तेन्ना पळय जाल्यार त्या मिटींगेक कोण लोक नाच न्हय, बेरेस्तार बाजाराचो लोक आफाट आसूंक जाय। पण ते सोड विशय, म्हाका पडलेले ना ते, पण हांवें तांकां म्हाजो रिस्पेक्ट मी तांकां दिलो, तेंचो हांवें घेतलो, हात दिलो, हांव गेलो म्हाजे वटेन। आनी हांव नॉर्थ गोवाचो चीफ ऑर्गनायझर आसल्या कारणान म्हाजें परमिशन सुद्दां घेवंक ना, म्हाका खबरच ना। आनी ते जे काय आतां गोश्टी करतात हे म्हाका विचारूनय करिनात, खबर ना। हेका जबाबदार हांव ना, हेका जबाबदार आमचो गिरीश साहेबाक सांगला हांवें, अशें जे पेडण्या मतदारसंघान चल्लां, हेचेर कितें तें तूं निर्णय घे, हांव कितेंच सांगूंक शकना तुका। आनी जे गोश्टी काय आसात ते हांव सांगायना तांकां, कित्याक म्हाका जे वायट दिसता ते सांगता। इवन काही मनशांनी त्या कमिटींतल्या गाळिस्तां घातल्या, कित्याक स्वार्थ आपलो सादूंक मेळना म्हणून। ह्या खातीर मी गिरीशाक आजून सांगता ती कमिटी ब्लॉक कर म्हणून, म्हणजे हें कर, बरखास्त कर। तर ती बरखास्त जाली जाल्यार मात पेडण्यान काँग्रेसीक चान्स आसतलो, ना जाल्यार मात चान्स नसतलो।